तुमी खेरीत भाशेन जेवचे खातीर तुमकां आपोवणें आसा ह्या भाशेन तांकां आपोवणें आसा तांकां आनी ह्या भाशेन पळय ते एकठांय जाताले पळय ते 4 बुनयादीचेर तांचें जिवीत त्या दिसा पळय ती सभा सुरू जाली त्या बुनयादीचेर ती सभा आमी थिंगासर पळोवंक येता 2 इतिहास 2 आनी 42 वोड आनीक ते धोर्मदुतां कडल्यान शिकोवण घेताले पयले सुवातेर एक पयले सोबेन शिकोवण घेवच्या सोबेक गरजेचें मातशें आयकात पवित्र सोबेक देवाचे उतराची गरज जोरी पवित्र सोबा जोरी तर ती मुखार सरोंक जाय तांचेर तो आशिर्वाद दिवंक जाय जाल्यार देवाचें उतर गरजेचें पवित्र सोबाचे मेंबर पळय ते आत्मीक रुपान जोरी तर ते जेवंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराची भुरगीं कशीं पवित्रपणान जेवन संपूर्ण जावन जैतिवंत जावन सर्वेस्पराक मानतात तसलें आनी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जेता तसलीं जावंक जाल्यार उतराची गरज आसा आतां तुमी थिंगासर ते आयकात त्या दिसा सोलोमोनान पवित्र मंदिराचें बांदपास केलो भोव पवित्र स्थानाचें थंयसर कितें आसलें देवाचें उतराचें संदूक आसलें देवाची आर्क पेट म्हणटा पळय ती खंय आसतली ती थिंगासर चो महापवित्र त्या सुवातेर आसली तो देवाची आर्कपेट आनी त्या आर्क पेटेन 2 अश्यो वस्तू आसल्यो ह्यो 2 वस्तू कितें जावन आसल्यो तें देवाचें थंयसर आज्ञा जावन आसली म्हटल्यार महापवित्र स्थानाचे थंयसर देवाची आर्क पेट आसा आनी हे आर्क पेट जावन आसा ती एक महापवित्र स्थान जावन आसा याज्ञिकान थंयसर वचून उबें रावचें ती पवित्र सुवात आनी ती महापवित्र सुवात जावन आसा जाल्यार ही कूड तर पवित्र स्थान जाय जाल्यार आनी भितर पळय जेजू येता पळय ती महापवित्र स्थान जावन आसा तुमी देवाचें मंदीर जावन आसा सर्वेस्पर पळय तुज्या काळजान जी येता पळय ती महापवित्र सुवात सभा तो सर्वेस्पराचें मंदीर जाल्यार ही सभा थिंगासर प्रचार करता पळय ती महापवित्र सुवात सर्वेस्पराचें उतर परगट करता ती महापवित्र सुवात सोलोमोनान देवाचें मंदीर पळय जेन्ना बांदून हाडलें त्या महापवित्र स्थानान ताणें थिंगासर आर्क पेट थिंगा दवरली आनी त्या आर्क पेटीन कितें आसलें तुमी जाणो काय देवाचें उतर सर्वेस्पर आपल्याच्या सिंहासनाचेर बसोन आसता पूण ताचे काकळुतीच्या सिंहासनापोणाक कितें आसा तुमी जाणव देवाचें उतर अरुंबाक उतर आसलेलें उतरूच देवा लागीं आसलेलें आनी तेंच उतर ताचे कुरपेन तें आमच्या मोदें थंयसर देंवन आमचे मतें रावलें आनी तें उतर आमी जाणा फकत तें कोण जेजू क्रिस्तूच इश्टानो ह्या सुवातेर ह्या महापवित्र स्थानाचेर देवाचें उतर आसूंक जाय पूण आयज जायत्या सोबेनी देवाचें उतर तें ना देवाचें उतरूच मनशाचें पळय पातकी काळीज आसा पळय तें सारकें करूंक जाता देवाचें उतरूच त्या मनशाचे भितर जें पातकी ताचें जिवीत आसा ताचे विशीं तेंच ताका सांगून कूड कोत्ता ताका शुद्ध कोत्ता कुडीचें दुयेंस आसा तशें काळजाचें दुयेंसूय आसा त्या पासत पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा मन आमचे सगळे वस्तून आमकां आमचो घात घेता पळय तसलें मन तें ताका पळय असले थिंगा एक रोग लागला कोणाक आमच्या मनाक जोरी तर आमच्या कुडीन कसलें दुयेंस जालें जाल्यार आनी जोरी तर तें दुयेंस एकदम भिरांकूळ जाल्यार आमचे प्राण पासून वसो येता कुडीचें पळय तें दुयेंस मनशाचो जीव पासून ओगडावंक जाता पूण मनशाचें काळजाचें दुयेंस आसा पळय तें मनशाक इफेन्नान पासून पावयता हांव सांगता तें आयकात कुडीचें दुयेंस आमचो तर जीव काडटा जाल्यार काळजान पळय मनशाचें दुयेंस आसा पळय त्या मनशाक इफेन्नान वता थिंगा उजो पालो ना थंयसर किडो केन्नाच मरोना थंयसर सदां काळ फकत थिंगा लासोंक आसा आयज जोरी मनशाची पळय गरज आसा पळय ती फकत कुडीची भलायकी न्हय पूण ताज्या काळजान आसा पळय ताका पातकाचें दुयेंस आसा पळय तातूंतल्यान ताका सुटका मेळोंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येवपाचें कारण हेंच जावन आसा पातकी लोकांक तांच्या पातकांतल्यान तांकां सोडोवंक आनी तांकां सुटका दिवच्या खातीर तो ह्या संवसारांत आयलो जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारान येवपाचें कारण हेंच जावन आसा फकत तुका तुज्या जिवितानूच सुटका दिवंकूच न्हय पूण तुका जो पातकी आसा पळय ताका सोदूंक तुका तारण दिवच्या खातीर आयला जोरी मनशाची गरज फकत कुडीची भलायकी जावंक आसली जाल्यार जेजू क्रिस्ताक स्वर्ग सोडून संवसारान येवपाची गरज नासली
आदल्या कोरोनान जेन्ना जायत्या लोकांनी मागणें केलें तांकां भलायकी फावो जाली. वेंचून काडलेल्या पळय त्या प्रोवेद्या वरवीं, वेंचून काडलेले याज्ञीक आनी थिंगासरले सेवका वरवीं, सर्वेस्परान तांचे वरवीं जायतीं व्हडतीं कामां केलीं. फकत मनशाची भलायकी जाल्यार, हीच तर गरज असली जाल्यार एका प्रवाद्याकूच थिंगासर बरें करच्याक, एका प्रवाद्याकूच तो ह्या संवसारान धाडचो आसलो. जरी तो लोकांक फकत एक फुडारीची गरज असली जाल्यार फकत ते फुडारीकूच थिंगासर तो धाडचो. सर्वेस्परान थिंगासर मुजसाक एक फुडारी कसो धाडलो तांकां सोडून दिवच्याक. दाविदाक इस्रायली परजे मदें झुजून काडलो. तांचेर ताणें राज करच्याक. आनी ताचे उपरांत आमी पळयता जायते तशे राजा आयले. आनी फकत राजाची गरज असली जाल्यार तो थिंगासर फकत राजा धाडपाचो. आनी फकत तांकां भलायकी असली जाल्यार सर्वेस्पर मागणें करता तसले प्रवाद्यांक धाडपाचो. आनी जरी तर लोकांक फकत पयशांची गरज असली जाल्यार जायते पयशेकारांक थिंगासर तो धाडपाचो. पूण तुमी हांव सांगता तें आयकात, मनशाची गरज पातकांचें बोगसोणें. आयज लोकांक तांचे पातकांतल्यान तांकां बोगसोणें जाय, तांकां तांची तारोण जाय. आनी ह्या पासत सर्वेस्परान आपल्याच्या पुताक ह्या संवसारान पाठयलो. आनी ह्या वरवीं तुमकां तारोण मेळचे खातीर. आनी हें कशें जातलें काय, खुर्साचें तो बलिदान जाल्या उपरांत तुमकां बोगसोणें दिवचे खातीर हें तुमी सोजमीकाय घेयात भाव भयणांनो. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो तुमकां साल्वार करूंक. कोणा कडल्यान? कुडीक आसा पळय ते दुयेंतांतले न्हय, पूण तुज्या ओतम्याक आसा पळय त्या दुयेंतांतल्यान. तो कुरपा दाखयता पळय तसलो सर्वेस्पर म्हूण. आनी ताणेंच मनशाक रचून हाडला त्या पासत. कोणाक तर तांच्या कुडीन तर ओस्कोतकाय आसा जाल्यार तो जरूर थिंगा आदार कोत्तलो. तो तुमकां बरें कोत्तलो, तो तुमकां बळीश कोत्तलो. तुज्या कुडीक पळय जी तुका भलायकी जाय, सर्वेस्पराच्या मोगा वरवीं सर्वेस्पराचो मोग तो दाखयता. आपल्याचो मोग दाखोवपाचो तो ती भलायकी दाखयता. पूण ह्या संवसारान सगळ्यांकीन व्हडतें आनी बरें काम कितें तें तुमी जाणाव? जेजू क्रिस्त तुज्या पासत खुर्साचेर बलिदान जालो. हें पळय जी खबर जाणान पळय तें आनी मानून घेतात पळय तीं, तांकां तारोण फाव जाता. आनी एक नवी मनशा कशें ती बदलतात. आनी हेंच जावन आसा, एक व्हडतें आनी अजापाचें काम घडटा. आनी त्या पासत हांव अशें म्हणटा, सर्वेस्पराच्या मंदिरान कितें आसोंक फावो, थंयसर आसोंक जाय पळय तें देवाचें उतर. ह्या स्वातेर देवाचे उतराचें वयर प्रचार जावंक जाय. सोर्ग आनी पृथ्वी काबार जायतली, पूण अशें म्हटलां, देवान उलयलां तें उतरां. देवाचें उतर पळय तें केन्नाच काबार जावचें ना. केन्नाच थंयसर काबार जावचें ना. तसलें सर्वेस्पराचें उतर. हाचो प्रचार करूंक जाय. पूण आयज जायते लोक देवाचें उतर ताचे प्रचार करचे बदले आपल्याक जाय त्या भाशेन ते उलयत आसाव. देवाचे उतराचो प्रचार फकत 10 मिनटांकूच जाता. आनी उपरांत 10 मिनटां जालीं जाल्यार त्या उपरांत ते थिंगा सुरू करतात. तांकां आवडटा पळय तेंच उलयतात. अशेंच थिंगासर करतात. आयकात तुमी सोबेचे बरेपणा पासत. सर्वेस्परान पवित्र आत्म्या वरवीं थिंगासर गूण दिल्ले आसा सर्वेस्पराची सभा वाडोवंक. पवित्र आत्म्याचे गूण जे सगल्यांक फावो जाल्ले आसा. ही सगळी पवित्र आत्म्याची देणी सोबेची वाड जावंक थिंगासर ती उजार जावची. हेंच म्हाजें म्हणणें जावन आसा. हेंच हांव तितून खुशाल जाता. ह्याच बरोबर सोबेचे बरेपणा पासत तांकां सुरक्षीत दवरचे खातीर कितें जाय तें तुमी जाणाव? देवाचें उतर. देवाचे उतराचो प्रचार जावचो. सोबेन देवाचे उतराचो प्रचार जावचो. देवाचे उतराचो प्रचार करूंक जाय तो वेळ दिवचो. देवाचे उतर वाटूंक थिंगासर महत्व दिवचो. एके सोबेंत म्हाका देवाचें उतर वांटूंक आपयलो. हांव थंयसर गेलों. आनी थंयसर त्या सोबेन देवाक थिंगा आर्गां दितात. आनी त्या उपरांत थिंगासर प्रवादी येतात. एका फाटल्यान एक प्रवादी थिंगासर येता. हांव देवाचें उतर प्रचार करूंक गेल्लों. आनी एक भयण थिंगासर येयली आनी म्हणलें, आनी ती अशें म्हणूंक लागली. आनी एक भयण थंयसर येवन अशें म्हणूंक लागली, देवाचें उतर म्हाका अशें म्हणटा, देव म्हाका अशें थिंगासर म्हणटा. आयक देवाच्या मनशा, सर्वेस्पर म्हजे लागीं अशें तुका सांगूंक सोदता.
सोमी तुका एक बरी बायल दिवची आसा तूं जायतो तेंप जालो तें आतां मागणें करीत आसाय. तुका एक बरी ओत्मीक बायल फावो जावंक जाय म्हणून तूं मागणें करीत आसाय. सर्वेस्परान तुजें मागणें आयकोलें आनी तुका एक बरी ओत्मीक ओस्तोरी तुजी बायल जातली अशें थिंगासोर त्या भयणीन अशें वाखाण केलें. आनी हांव मागणें कोत्तालों आनी हांव तेचीं उतरां आयकोतालो. थोडे वेळे उपरांत ताजे सोबेचे लोक थंयसर आयले. पयले कोण येयल्लीं पळय ती तांची 2 जण आसली आनी दुसरीं आयलीं आनी तीं सगळीं म्हाज्या मुखार आसलीं आनी अशें म्हणटालीं कसलें पळय बाकीत केलां तें. ती दुसऱ्या बाकीत केल्या पळय ताचें सांगाता तें कन्फर्म करचें गरजेचें. आनी हांव आतां हिंगा उबी आसा आनी तें कन्फर्म कोत्ता. वय हें खरें जावन आसा आनी सर्वेस्पर बेग्यानूच तुज्या इच्छे प्रमाणे ज्या भाशेन तुवें मागणें केलां त्या भाशेन एक ओत्मीक बायल तुका दिवचो आसा. हांव हें आतां कन्फर्म कोत्ता अशें ते म्हणटाले आनी हांव तें आतां आयकोतालो. आनी ह्या भाशेन हिंगा वचोन थंगा वचोन थिंगासोर ती बाकीत कोत्तात आनी ह्या भाशेन थिंगासोर ते बाकीत आसले वय फकत ते बाकणार दीत आसले. आनी त्या उपरांत पळय म्हाका प्रचार करपाचो वेळ आसलो पळय तो आतां वेळ थंयसर पावलो. थोड्या सोब्यांत फकत 10 मिनीट देवाचें उतर वाडटा आनी उपरलो 60-70 मिनीट पासून थंयसर दुसरे कामां पासत आनी गोवाय दिवच्याक दितात. आनी थोड्या सोब्यांनी फकत थिंगासोर बाकीत करीत आसतात. आनी थोड्या सोबेंत विचित्र भाशांनी फकत थिंगास उलोवप आसता. विचित्र भाशेन उलोवप सारकें न्हू अशें म्हणना. बाकीत करप म्हळ्यार सारकें न्हू अशें म्हणना. दर्शन पळोवप हांव हें सारकें न्हू अशें म्हणना. तें कितेंय तें जावं कितेंय तें कोत्ता पळय ताका एक रीत मानसुगेन सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें सर्वेस्पराचें बरेपण आनी वाड जावचें बेसांव पासत आसचें. आनी हें सगळें व्हरतें गरजेचें कितें? देवाचें उतर. त्या लोकांनी म्हाका देवाचें उतर पुरगोट करूंक दिलें आनी देवाचें उतर हांवें पुरगोट केलें. थंयसर पास्टर आनी म्हजे सांगता दुसरे लोक थंयसर हॉटेलान आमी जेवणाक आतां थंयसर भायर सरले. आनी जेवण जेयता आसतना पळय ज्या पास्टरान म्हाका आपयलें त्या पास्टरान म्हाका अशें म्हणटा आयज हांव तुका कॉंग्रॅच्युलेशन्स अशें हांव तुका म्हणटा. कित्याक पासत कॉंग्रॅच्युलेशन म्हळ्यार तुमी जाणो काय? सर्वेस्परान तुका बासावणी दिली आसा. तुका एक ओत्मीक बायल तुका फावो करतलो. तुका एक बरी ओत्मीक बायल सर्वेस्परान तुका तें फावो करतलो अशें म्हटलां. हें खरेंच पडल्यार कितले खुशालकायेची खबर अशें म्हटलें. जेन्ना ते ह्या भाशेन एकदम खोशेन म्हाका ते सांगताले तेन्ना जेन्ना ते हांसोन ते भाशेन म्हाका उलयताले म्हाजे कुशीक इश्ट आसलो ताणें तांकां अशें म्हटलें कितें जालें? सतीश कुमार एक ओत्मीक बायले पासो तो थिंगासोर मागणें कित्याक कोत्तलो काय? सर्वेस्पर तांचें मागणें आयकोन ताका एक पवित्र ओस्तोरी कशें दितलो काय? ताका आतां एक ओत्मीक बायल तो कसो दितलो काय? जेन्ना ताजें पळय लोगीन जाल्लें आसा बायल आसा ताका आतां भुरगीं पासून आसा. कितें म्हणटाय? ताजें काजारूय जाल्लें आसा आनीक ताका आतां भुरगींय आसात. जाल्यार हें सगल्यांक थंयसर ताणें कित्याक सांगूंक ना? म्हजे सांगाता आसले पळय त्या मनशान म्हणलें तुमकां लॉस जायत तुमकां ओकमान जायत म्हणून त्या पासत तो उगी आसलो. येस जरी त्या दिसान तोंड उक्तें केल्लें जेन्ना त्या पास्टराचे बायलेन म्हज्या काजरा भाशेंत भविश्यवाणी केली म्हाका एक ओत्मीक बायल फावो जातली म्हणून आनी ते वडील पासून येयलो थिंग कन्फर्म केलें. वय सर्वेस्पण आमकां अशें म्हटलां म्हूण त्या सोबेचे त्या वडिलांनी थिंगासोर येवन थिंगासोर तुका ओत्मीक बायल मेवतली म्हणून अशें सांगलां. असली परिस्थिती जाल्या. ऑलरेडी काजार जालेले पळय ते सेवकाक थिंगासोर ताजे काजारा विशीं आतां भविश्यवाणी करता हें सारकें न्हय. आनी ह्या भाशेन हांव तेणें कितें म्हणलां तें ना पासून म्हणत जाल्यारूय म्हणल्यार हांव थंयसर हांवें तर अशें म्हटलें जाल्यार म्हाका म्हाजें काजार जालां म्हाका भुरगीं आसा आनी हांव म्हज्या फामिलीच्या नांवांत तुमकां सगल्यांक अभिनंदन करता. ह्या भाशेन हांव म्हणत जाल्यार ताजे सुबेन फूट जावपाची. मागता पळय असले फटकिरी पळय भविश्यवाणी करता पळय तांकां एनकरेज तुमी करचें न्हू. तेन्ना तो पास्टर सारकोच उगी रावलो. वय आयज जायते स्वातेचेर तें अशें कित्याक घडटा तुमी जाणो कित्याक देवाचें उतर ते विसरून गेल्ले आसा. देवाच्या उतराचो प्रचार ते सारके करिनात.
देवाचें उतर थिंगा सारकें शिकयना, देवाचें उतर प्रचार करूंक, देवाचें उतर प्रचार करता त्या सेवकाक वेळ थिंगासर दिना आनी वय अशें खरेंपणी जायते सोबेनी अशेंच घडत आसा. पूण पवित्र सोबेची पळय जी बुन्याद जावन आसा, पवित्र सोबेक जें गरज तें जावन आसा देवाचें उतर. आयज विदेशी देश पळय ते आपल्याची ओत्मिका विवाडटा ते पिडार जायत आसा. हें सगलें घडपाक कारण कितें तुमी जाणो? थिंगा देवाचें उतर थिंगासर आतां मेळना. देवाचें उतर सारकें दिवपी थिंगासर सेवक आयज उणे जाल्यात. आयज आपल्याक जाय ते भाशेन थिंगा देवाचें उतर वांडटात, आपल्याक जाय ते भाशेन. तोंडाक जें येता पळय तेंच उलयतात. देवाच्या उतरा प्रमाणें चलचे बदलेक थंयसर सोबेंत देवाचे उतराचे विरुद्ध जें आसा पळय तेंच करीत आसा. पवित्र सभा आयकात, आयच्या दिसा पयले सोबेंत आपल्याची बुन्याद कशी बांदून हाडली आनी तांचे खांबे कशे आसले पळय ते जाणा जायत जाल्यार तेन्ना तुमी तांचेच भाशेन बरे खांबे उबे कोत्तले. पयले सोबेन ज्या भाशेन सर्वेस्पराक मोहिमा दिली त्याच भाशेन तुमची सभा पासून सर्वेस्पराक मोहिमा दीत रावतली. जेन्ना तुमी कॅल्वरी टेम्पलान येतात तुमकां कितें दिश्टी पडटा? सर्वेस्पराची आराधना जाता, थिंगासर एक डिसिप्लीन थिंगासर आसा आनी आमी खेरीत भाशेन बायबलान थिंगा अशें बरयल्लें आसा तें पळय सर्वेस्पर आवाज कोत्ता पळय तसलो सर्वेस्पर न्हय. एके सोबेन सगलें एका नियमा प्रमाणें जावंक जाय. कित्याक जंय खंय पवित्र आत्मो आसा पळय त्या सुवातेर पवित्रपण आसता. तुमी आख्या संवसारान वसात आनी जेजूची बरी खबर सांगल्या उपरांत आनी तेज्या उपरांत शिश्य कोरात आनी थिंगासर कितें म्हणलां इंग्लिशीन शिश्य म्हटल्यार डिसायपल्स. तुमी जाणाव हें डिसायपल उतर खंयच्यान आयलां? डिसिप्लिनांतल्यान. जेन्ना एका मनशाचें तारण जाता पळय त्या मनशाच्या जिवितान कितें दिश्टी पडटा? डिसिप्लीन. एक बरें डिसिप्लीन दिसता. कॅल्वरी टेम्पलान कितें दिश्टी पडटा तुमी जाणाव काय? डिसिप्लीन. ह्या संवसारांतल्यान चारय वाठारांतल्यान आमच्या ह्या कॅल्वरी टेम्पलाक देवाचें उतर आयकोपाक येवपाचे मनीस आसात वा फकत ही सभा पळोवच्याक तसले मनीस आसात. त्या लोकांनी कितें म्हणलें तुमी जाणा? ओ घोडेक ते संवसाराच्या चारय वाठारांत येतात पळय त्या लोकांनी कितें म्हणलें तुमी जाणाव? जी कोण संवसारान पळय बरी सेवा कोत्तात पळय ती येवन आमचे सभे पासून कितें तेणी म्हणलें तुमी जाणाव? कॅल्वरी टेम्पल इज दी मोस्ट डिसिप्लिन्ड चर्च. जें डिसिप्लीन आसा पळय ते थिंगासर एकदम बरे भशेन सांबाळटा असली ही सभा. ताचें कारण तुमी जाणा? सतीश कुमारा वरवीं तें जावंक ना. फकत पवित्र आत्म्या वरवीं हें घडोवन आयलें. जंय पवित्र आत्मो आसा पळय थंयसर एक डिसिप्लीन आसता. आमी आतां पळोवया पयले कोरिंथकार 14:32 आमी पळोवया. What it says. जशें पवित्र लोकाच्या सगल्या सोबेंत, फकत एकेच सोबेन न्हय सगल्या सोबेंत. सर्वेस्पर तो शांतीचो सर्वेस्पर गोडबोड करता तसलो गोडबोड करता पळय तसलो सर्वेस्पर न्हय. दरेक पवित्र सोबेन जंय सर्वेस्पर आसा आनी सर्वेस्पराचो आत्मो आसा जे पळय सोबेंत आसा पळय थंयसर पीस म्हटल्यार पीसफूल एटमॉस्फियर म्हटल्यार सर्वेस्पर आसा. त्या सोबेंत सर्वेस्पर आसा. थंयसर भिरांत आसता. सर्वेस्पराची भिरांत आसता. जरी कोण ताका पळयता जाल्यार ते थंयसर वळखता की ह्या सोबेंत सर्वेस्पर आसा. वो शांतीचो सर्वेस्पर म्हणून वो गोडबोड करता तसलो सर्वेस्पर न्हू म्हणून. मातशें आयकात. जेन्ना हांव विदेशाक गेलोलो थंयचो देवाचें उतर हांव थिंगा वांट्टालो तेन्ना थंयसरल्या सोबेन जें कितें घडटा तें पळोवन मदेंच उठोन भायर सरोंक अशें हांव चिंतालो. थिंगासरलो पळय तो बोबाळ म्हाका थिंगा सोंसूंक जायनासलो. हें सगलें पळोवन हांव मदेंच थंयसरलो भायर सरोंक सोदतालो. अशें जायते फावटी हांवें चिंतलें. ताचें कारण तुमी जाणाव? थंयसर देवाचें उतर बाटचे बदलेक थिंगासर बोबाटूच थिंगासर घडटालो.
पळय, हांव कोणाचेच विरुद्ध उलयना. तुमी मातशें आयकात. जंय खंय देवाचे उतराक पयली सुवात, मुखेल सुवात दिना जाल्यार थंयसर फकत गोडबोडूच थिंसोर तसलें सुवात आसता. आयका चर्च, पयली सभा ताचे पळय तें पयलें बुनयादीचे खांबेन ताचें पयलें कितें आसलें? देवाचें उतर. ज्या सभेन देवाचे उतराक पयली सुवात पळय दिनात पळय थंय, आनी दुसऱ्या सगल्या वस्तूंक आनी दुसरे पळय ते सगळ्याक महत्व दितात, त्या सभेन देवाचो आशिर्वाद तांकां तो मेळचो ना. आनी ते सर्वेस्पराचे ते लोक, सर्वेस्पराचे ओत्मीक जिविता प्रमाणेच जिवंक पावचे ना. चालते भाशेन आमी थंयसर पळयता जायत्या ते सेवक आसात. स्टार्टींग प्रॉब्लम आसा. देवाचे उतरान सुरवात करिनान. खंयसान सुरू करचें खबर ना, खंयचें उतर वांटचें खबर ना, कसलो संदेश दिवचें खबर ना, कन्फ्युजनान आसतात. आनी म्हजें प्रॉब्लम पळय तें तुमी एकदम जाणा. कितें तें तुमी जाणाव? क्लोजींग प्रॉब्लम. हांव म्हणटा 30 मिनटान हांव तुमकां उतर सांगतलो आनी ओत्मीक जेवण मेवचे खातीर लोक खूब पयशिल्ल्यान आमच्या ह्या सभेन तीं येतात. देवाचें उतर आयकोंक ते येतात. वय, देवाचें उतर आयकोंक ते वाट पळयतात. 60 मिनीट, 70 मिनीट, 80 आनी 90 मिनीट. एक यूथ फेस्टान हांवें सुमार 4 वरां पासून देवाचें उतर थंयसर तांकां वांटलें. हें सगळें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. आनी हेच भाशेन ऑल नायट प्रेयरांतूय रातचे 10:30 वरांचेर हांव देवाचें उतर वांटूंक सुरू करता. आनी सुमार 1:30 पासून जाता म्हणल्यार ब्रेक जायसर देवाचे उतराचो प्रचार जाता. आनी सोगोट देवाच्या उतराचो प्रचार ध्यान दिवन भिरांतीन तीं आयकतात. कारण कित्याक? देवाचें उतर गरजेचें. प्रमाणीक लोक फकत उंड्यान न्हय, पूण देवाच्या उतरा वरवीं तीं जिवीत आसतलीं. सर्वेस्पराचें उतर मोहापुरी ताजे खंय तें एकदम गोड जावन आसा. भांगार आनी रुपया पासून देवाचे उतराक सोर करूंक जायना. हें सगळ्यांकीन वर्तें उतर. कल्वरी टेम्पलान ताचो प्रचार जाता. असले उतर हिंगासर दिता म्हणून हे सोबेन इतलीं बेसांवां देंवन आयल्यां. हें एकदम बरें बी म्हणून थिंसोर तिंगा फळ मेळटा आनी बेसांवां मेळटा. 30, 60 आनी 90 मापान, 100 मापान थंयसर इतलें सर्वेस्पराचें आशीश मेळटा. देवाचे उतराचोच आमी प्रचार करतात. वेगळे भाशेचे आमी कांयच करिना हांगा दिश्टी पडना. देवाचे उतरार चलतात आनी देवाच्या उतराचोच प्रचार करता. जेन्ना हांव देवाचे उतराचो प्रचार करता पळय तेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे सांगाता रावन तो आमकां थंयसर बेसांव दिता. आनी हें उतर आयकोन पातकी जिवीत जे येताले पळय ते लोकांच्या जिवितांत सुदार आयला. जे बेबदे आसलेले, जे सोरोप येताले, जे नायकिणी आसल्यो पळय तांचें जिवीत आतां सुदरलां. देवाचें उतर आयकोन तांचे जिवितांत बदल आयला. तांचें जिवीत सुदरलां, तांकां थिंगा थारोवन जालां. हाचेकीन व्हरतें आमकां आनी कितें जाय? असलीं व्हरतीं कामां कॅल्वरी टेम्पलांत जायतीं आसात. दर एक आयतारा दिसा 3 गोवाई आमी धाकटुलीं फिल्म कशें तुमकां आमी दाखयतांव. आनी लोकांच्या जिवितांत थिंगा व्हरतीं कामां घडटा. हें जावन आसा एक खरी गोवाय. आनी तें गोवाय कित्याक लागून घडलें? तें देवाच्या उतरा पासत. देवाच्या सेवकांनी आयकात. तुमचे सुबेन थिंगा बेसांव फावो जावंक, तुमची सेवा थिंगासर वाडोवंक आनी फलादीक जावचे खातीर तें फकत देवाचे उतरा वरवीं घडटलें. आयकोन भावार्थ येता. भावार्थ येवंक जाय जाल्यार देवाचे उतर ताचे थिंगासर प्रचार करूंक जावो. वय, देवाचें उतर. पवित्र आत्मा सर्वेस्परा, तुवें तुज्या उतरा वरवीं तुवें सोल्या लागीं उलयलां म्हूण तुका आर्गां दिता हांव. तुज्या सेवका वरवीं तूं आमचे लागीं उलयलाय. तें उतर तेंच्या काळजांत थंयसर तें फलादीक जावचें. तांचे जिवितांत सुदरप येवप, तांचे जिवितांत थंयसर बेसांव येवप. बापा, आयज जीं तुजें उतर वाचतात, उतराचेर नियाळ कोत्ता तीं आनी उतराचेर चलता तीं, आयज काल थिंगासर तीं सगळीं उणी जायत आसा.
उतराचो मोग करपी, उतराचेर नियाळ करपी, देवाचे उतराचो प्रचार करपी आनी देवाचे उतराचेर चलोवप तुजी ही सोबा कल्वरी टेम्पलाची आनीक मुखार सोरची तूं आमकां आदार कोर. आयज उतर आयकोन जे लोक आपूण जिवे सुदारला आनी तांकां हिम्मत मेळ्ळ्या आनी सगलें तें बरें कोत्ता, त्या सोबेक देवाचें उतर गरजेचें बापा. आनी हें सोत तुवें आयज हांगासोर सगल्या लोकांक घडोवन आयलें म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. आयज हिंगासोर पळय जीं भाव भयणां जे प्रॉब्लमान आसात तीं रडटात तें तूं बरें जाणा. तांचें सगलें प्रॉब्लम तूं पयस कोर आनी तांकां खुशालकायेन भर आनी संपूर्णायेन तूं तांचेर बेसांव दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणें कोर. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.